जे आमचे फील्ड स्टाफ जे आसा तातूंत आमचो जेई मंथन आस्कर तशेंच आमचे MI ह्या फील्ड स्टाफांनी आमचे म्युनिसिपल भागाची पाहणी केली, खास करून हे घाटेश्वर जे आमचे एरिया आसा ताची, आनी थंय पाहणी करतकूच तांचे नजरेक आयिल्ले की थंय बेकायदेशीर किओस्क घालप तशें आउटलेट घालप जाल्ले आसा आनी त्या आउटलेट किओस्कांनी बेकायदेशीर धंदोय बी चलता आशिल्लो। तेंच्या पाहणी प्रमाणे तेंच्यांनी रिपोर्टूय केलो। रिपोर्ट करतकूच जे कोण डिफॉल्टींग पार्टी जे आसता तांकां आमी शोकॉज इश्यू केली। टोटल सगळी 12 स्ट्रक्चर्स आसली, सगळ्यांक हियरिंग दिली आनी आउट ऑफ 22 जी आसा तातूंतली 17 जी गाडे जे किओस्क जे आसले तांकां फायनल डेमोलिशन नोटीस इश्यू करप जाली। 11 केसीन पयलीं आमी फायनल नोटीस दिल्ली आनी फायनल नोटीस दितकूच सायमल्टेनियसली आमी तेंचो धंदो सिल्यूय करून उडयलो, कारण जे स्ट्रक्चर जे हितूर ते धंदो करताले ते प्रिमा फसी आमकां कळ्ळें की बाबा बेकायदेशीर अनऑथरायज स्ट्रक्चर कुंगनाथ लँडान आसा आनी धंदो बी करता ताका कांय ट्रेड लायसन ना, म्हणटकूच बेकायदेशीर स्ट्रक्चरान धंदो चालू करून दिवचो खंयच ना, तो धंदो बंद जावचो म्हणून ते सिलींग केल्लें। आतां हालीं आमी लेटली जी उरलेली जी आसली पळय 6 केसी त्यो हालीं केल्ल्यो फायनलान ताकाय नोटीस दिल्ली आनी जो नोटीस टायम जो आसता पळय तो एकदां पिरियड कावर जालो की तातूंत आमचें सिलींग जाता। आयज जे आमचे थोडे म्हापशेकार आयिल्ले तांचो गैरसमज जाला की आमी खंय तरी भेदभाव केल्ले आसा, की हिंदवांक टार्गेट केल्ल्या बाकीच्या कम्युनिटीच्या लोकांक टार्गेट करून नाशिल्लो, तसो कांय विशय नासलो। थोडी केसी ज्यो आसल्यो ज्यो हितूर सिलींग जाला त्यो केसी पयलीं घालप जाल्ल्यो आनी त्या प्रमाणे ते हियरिंगूय तांचे पयलीं जालें आनी त्यो केसी फायनल जाल्यो आनी थोडी केसी मागीर घालप जाली, जशे रिपोर्ट जे आसा ते लेट आयिल्ले आनी जशे लेट रिपोर्ट जेची स्क्रुटिनी करून फायनल नोटीस काडपाक आमकां थोडो टायम गेल्लो म्हणून त्यो केसी उरल्या। हितूर भेदभाव जो कांय ना आनी CO जो आसा तो फक्त केसी पुरतो हियरिंग पुरतो हांगा आसा, ऑफिसाचें काम आसा आनी जसो ताका टायम मेळटा त्या प्रमाणे केसी घेवप जाता। एकदां कशें आसता COची तयारी सुद्दां आसली जाल्यार पार्टीची तयारी आसपाक जाय आनी जेन्ना सगळ्यांचे दोनी बाजू जेन्ना रेडी आसता तेन्ना तेजें हियरिंग जें आसा तें इफेक्टीव जाता आनी ज्या केसींनी पार्टीचे सपोर्ट आसता कॉपरेशन त्यो केसी एक्सपेडायट जाता आनी ते हियरिंग सोंपतात ताचे। जे आरोप जे कितें करताले की कोणाक तरी टार्गेट केला वेदो असो कांयच ना, हो कितें आहा तो प्रोसेस ज्युडिशियल प्रोसेस आसा आनी फाल्यां कशें आहा CO जी ऑर्डर कितें दिता ती कायद्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान दिल्ली आसता, म्हणटकूच फाल्यां CO जी ऑर्डर दिता ती फायनल अशी जायना, अपिलेबल ऑर्डर आसता आनी फाल्यां कोणाकूय दिसता की COन दिल्ली ऑर्डर तांच्या हिता विरुद्ध गेल्ली आनी तांकां अपील जो रायट आहा तो एजिटेट करपाक जाता। सो तांच्यांनी आनी म्हटलें की तांकां ट्रेड लायसन आसा पळय की म्युनिसिपालिटी खंय दिवपाक खंय तरी खूब लेट करता अशेंय तांचें म्हणणें आसा। पळय ट्रेड लायसनाचो कसो आसता, तुगेलो जर फायल तरी क्लियर आसा, पेपर सगळे क्लियर आहा जाल्यार प्रोसेस इजिली जाता। आतां तांच्या बाबतींत पळयत जाल्यार तांचे कडेन पळयत जाल्यार जी स्ट्रक्चर आहा ती तांच्या जागेर ना, ते जागेचो ओनर कोण तरी दुसरो मनीस आहा, दुसरें स्ट्रक्चर जें आहा ताका कायद्यान काय म्युनिसिपालिटींतल्यान काय परमिशन ना कांय ना। ह्या परिस्थितींत एक बेकायदेशीर स्ट्रक्चराक तूं ट्रेडाचो प्रोसेस कसो करूं शकता हो प्रश्न येता। आतां ट्रेड लायसन जाय जाल्यार पयलीं तेंच्यांनी स्ट्रक्चर कायद्यान आसा म्हूण दाखोवचें पडलें, म्हणटकूच स्ट्रक्चर कायद्यान आसा काय ना हेजी चवकशी करतलो जाल्यार पेपराक हात घालचो पडटलो, म्हणजे ताका मालकी त्या जागेक आसा काय ना, स्ट्रक्चर बांदला ताका म्युनिसिपालिटीच्यान बाकीचे ज्यो इतर ऑथॉरिटी आहा तेंची परमिशन आसा काय हेजी चवकशी करून मागीर तुजो फुडलो भाग येतलो, तुका ट्रेड लायसन दिवपाक मेळटा काय ना। जेन्ना तुजें मूळूच सारकें ना जाल्यार ट्रेड लायसन दिवपाचो प्रश्न काय येता। पण बाकीची जी स्ट्रक्चर आसा तेंचे कडेन जी चिकन शॉपां आसा तेंचे कडेन ट्रेड लायसन आसा, जर स्ट्रक्चर फूल घाटेश्वर नगरा वयलो इल्लिगल आसा जाल्यार तेंचे कडेन ट्रेड लायसन कशें आसा? ट्रेड लायसन तुमकां कोणी सांगला जाल्यार चुकीची म्हायती आहा, ट्रेड लायसन कोणा कडेन ना। पण थंयसर गेली 5 शॉपां आतां अजुनूय चालू आसा। थंय कशें आहा एक गव्हर्मेंटाच्या स्किमी अंडर जी कोणी शॉपां घातलेली आसा थंय गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीच्या एक्टानूच जागी तांकां ट्रेड लायसनाची गरज पडना। जशें हांव तुका उदाहरण दिवपाक म्हणल्यार हॉर्टिकल्चराचें जें आसा, हॉर्टिकल्चर ही सरकाराची स्कीम आहा, त्या स्किमीकूच तेंच्यांनी एक प्रोविजन म्युनिसिपालिटीन दवरल्या, ज्यो स्किमी सरकाराच्यो आसता त्या स्किमीक परमिशनाची गरज पडना ट्रेडाची। आनी चिकन सेंटर बी चिकन सेंटराक लागता तांकां ट्रेड लायसन कशें ट्रेड लागता लागता? हय
सो जागो जरी चिकनाची कशें आहा, चिकनाची एक वेगळी बाजू आसली. चिकनाची जी गार्बेज जी जाताली, घाण जी जाताली तेजी व्हॅल्यू ॲड करपाक हांगा आमचे कडेन प्रोविजन नासलें. पूण आमी वेंडर्सांक रिक्वेस्ट केली, तुमी जर तुमच्या लेवलार गार्बेज हाताळपाचें प्रोविजन करता जाल्यार चिकनाचो धंदो करपाक आमच्या सायडीच्यान कांय ना, आमी तुका लिगली सपोर्ट करता. म्हणून तांच्यांनी एक एसोसिएशना कडेन टायअप जाल्लें आहा आनी तांची गार्बेज जी रेगुलर जी कितें जाता ती त्या एसोसिएशनाच्या मेंबरां कडेन दिता आनी तांकां तांची कितें फी बी कितें आसा पळय ती तांकां ते फारीक करता. म्हणून म्युन्सिपालिटीची कसली लायबिलिटी ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.